ब्रेका उपरांत येवकार आतां पळोवया गोवा टॉप 25 ची फुडली बुलेटीन। रवी नाईक तशेंच आलेक्स रेजिनाल्ड दोन होड्यांचेर पांय दवरून राजकारण करपाक सोदताले असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केलो। रवी नाईकाचो पूत भाजपान गेले उपरांत रवीकूय काँग्रेस सोडून वच अशें सांगिल्ले, जाल्यार रेजिनाल्ड पक्ष सोडून वचपाची नाटकां करून दाखोवपाक लागलो। ह्या खातीर ताका परत पक्षान घेवंक ना अशें गिरीशान सांगलें। ज्या राजकारण्याक गोंयकार मानिनात तांकां काँग्रेसूय महत्व दिना अशें गिरीशान म्हटलां। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक फटोवपाक आयला अशी खर टिका बाणावलेच्या चर्चिल आलेमावान केला। फाटल्या वर्सा मोडिल्ल्या लिटल फ्लावर चर्चच्या पुनर्बांधणी बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपा बाबतीत चर्चिलान आपली भूमिका स्पश्ट केल्ली। फरीदाबादच्या बिशपान आपूण ह्या गजालीचें राजकारण करता असो आरोप केल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें। दोन 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस पक्षान लोकांनी नाकारिल्ले फुडारी परतून उबे केल्यात असो आरोप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलो। 66 आवेर्तोन फुतार्दो तशेंच बाणावली आनी कुडतरे मतदारसंघातल्या लोकप्रतिनिधीक तेणी तोमडो मारलो। हातूंत तांणी लुइजीन फालोरेचें लेगीत नांव घेतलें। हे फावट लोकांनी फक्त आमदार निवडपाक न्ही, जाल्यार एक बरें प्रशासन दिवपी सरकार घडोवन हाडपा खातीर भाजपाचे बरे लोकप्रतिनिधीक निवडून हाडचे अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें। बंगालाच्या पार्टेक दिसता गोंयकार पिशे आडेची प्लास्टीक कार्डां हाडून गोंयकारांक फटोवपाक सोदतात अशें विजय सरदेसायान म्हटलें। 20 लाखांच्या लोनचे हायस लोकांक दाखयतात, पूण हे पयशे खंयच्यान दितले हें कोणाक खबर ना अशेंय ताणें ह्या वेळार म्हटलें। तशेंच आम आदमी पक्षाक भाजपानूच गोंयांत हाडिल्ल्यान लोकांनी तांचेर मात्तूय विश्वास दवरपाचो न्हय असो सल्लो ताणें ह्या वेळार दिलो। तो गोंयकारांकडे आनी मयेकारांकडे प्रचारा वेळार अशें उलयलो। राजकारणात नकारात्मकता वाडल्या, बायलां सदींच वेवहारी वृत्तीन वागतात, ते खातीर राजकारणात सकारात्मकता हाडपा खातीर चडांत चड बायलांनी राजकारणात येवपाक जाय। बायलांचें सबलीकरण करपा खातीर काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यान महत्व दिलां अशें प्रियंका गांधी हांणी म्हटलें। जाल्यार गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारांत वाड जाल्ल्याचें चित्रय सध्या दिश्टी पडटा अशेंय ती म्हणटाली। ह्या विधानसभा वेंचणुकेत म्हणजे 2022च्या वेंचणुकेत फक्त भाजप सरकाराक निवडून हाडचे अशें आवाहन रवी नायकान केलें। ह्या खेपेक भाजप सरकाराक जर निवडून हाडिना जाल्यार भारताचेर म्हारगाय घुरी घालतली। देखून ह्या फावटी लोकांनी फक्त कमळाक निवडून हाडचे अशें आवाहन गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री आनी सध्या फोंडेचो उमेदवार रवी नायक हाणें केलें।
रॉयला फर्नांडिसांन पत्रकार परिशद घेतली। बाणावलेच्या काँग्रेस उमेदवार टॉनी डायसाक पाठिंबा दिवपाचें आवाहन रॉयला फर्नांडिसांन नागरिकांकडे केलें। बाणावले वाठारांतले रिक्षाकार आनी मोटर बायकांचेर भाडे मारपी लोक थंयसर हाजीर आशिल्ले। कांय दीस पयलीं दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्र्याक वायफळ खर्च करच्या परस अपेक्षीत नागरिकांक मदत करपाची सुचोवणी दिल्ली, पूण ती सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान मनार घेतली ना अशें सरचिटणीस रॉयला फर्नांडिसांन सांगलें। बहुजन समाजाचे फुडारी तशेंच आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस उपेंद्र गांवकर हांणी आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां जाहीर फाटबळ दिल्याची घोशणा केली। तशेंच बहुजन समाजातले सगळे घटक तशेंच भंडारी समाजातल्या भावांचोय डॉक्टर शेटये हांकां पुरोय फाटबळ आशिल्ल्याची घोशणा ह्या वेळार केली। शिवोले बांद्या गांवचो मूळ उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक आमदार अपयशी थारला अशें शिवोलेचो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वकील विष्णू नायकान प्रचारा वेळार सांगले। 3 म्हयने ताचो प्रचार चालू आसा। सगळ्या पक्षाक निवडून हाडून पळयतलो, पूण उदरगत करपाक नापास जाल्यात। बांद्या गांवचे लोक पर्यटन वेवसायाचेर आदारून आसात। बांद्या गांवांत रस्त्याचो प्रश्न आयज मेरेन सुटावो जावंक ना। तो प्रश्न सुटावो करपाक आनी गांवांत तांकां मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक म्हजें पयलें ध्येय आसतलें अशें विष्णू नायकान सांगलें। आम आदमी पक्षाक मतां दिवन निवडून हाडात असो उलो विष्णू नायकान मारलो। हे फावट भाजपाक सालसेट मिशन करपाची गरज ना, कारण हे फावट साश्टीकारांचो भाजपाक पुराय तेंको आसा असो विश्वास डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलो। दामू नायक आनी बाबू आजगांवकाराक साश्टीकारांनी वेंचून दिवचे। निवडून येतकीच बाबू आजगांवकाराक उपमुख्यमंत्री पद तशेंच दामू नायक हांकां मंत्रीपद दितले अशें विधान ताणें केलें। मडगांव भाजपा कार्यालयात साश्टीच्या 7 उमेदवारांच्या हाजेरीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तांणी हें विधान केलें। लोकांचो खर विरोध आसतना लेगीत दोडामार्ग आनी पेडण्यां तालुक्यांत खडशी न्हंयचेर बंदारो घालपाचें काम परतून एक फावट सुरू जालें। खडशी न्हंय उगवेच्यान वचून तेरेखोल न्हंयक मेळटा। उगवे पेडणे वाठारांतल्या लोकांक शेता भाटा खातीर ह्या न्हंयेचो खूब उपयोग जाता। फाटल्या दिसांनी थळाव्या लोकांनी ह्या बांदाऱ्याक कामाक विरोध केल्लो, तेका लागून हें काम कांय दीस बंद आसलें, पूण हें काम आतां परतून एक फावट सुरू जालां। ह्या बंदराक लागून थळाव्या लोकांच्या पोट भरपी पिकावळीचेर परिणाम जातलोच, ते भायर पर्यावरणाचेरूय गंभीर परिणाम जातलो अशें डोंगरपाल डिंगणे गाळेल ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय डिंगणेकर हांणी सांगलें। सरकारान गोंय विधानसभा वेंचणूक मतदान दिसा सोमार तारीख 14 फेब्रुवारी 2022 दिसा गोंयांत भौशीक सुटी जाहीर केल्या आनी ही सुटी गोंय राज्यांतले उद्देग, कामगार, सरकारी खाती आनी उद्देगांनी दिवसाड्याचेर काम करपी, खाजगी वेपारी, अस्थापनांनी काम करपी आनी हेर खाजगी अस्थापनांनी काम करपी सगळ्या कामगारां खातीर पगारी सुटी आसतली अशें सांगलां। तर ही असली गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। तर आतां पळोवया गोवा टॉप 25 ची ही बुलेटिन।
भाजप जुमला पार्टी आसा देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच मत मारचें अशें आवाहन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाण हांणी केलें। 2017 विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांचो जनादेश मेळून लेगीत काँग्रेस सरकार स्थापन करपाक पावंक ना, पूण हे फावट तशें जावचें ना। कोणाचीच मजत घेनासतना काँग्रेस सत्तेत येतली, तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती एक हाती सत्ता घडयतली असो विश्वासूय ताणें ह्या वेळार सांगलो। भाजपान वर्साक 6 सिलिंडर फुकट दिवपाच्या लोकांक उतर दिला, पूण वर्सा सत्तेन आसतना तेंच्यांनी कित्याक तो पयलीं पाळोवंक ना अशें येता त्या 5 वर्सांत मिना खणी सुरू करतले अशें आश्वासन तेणी ह्या वेळार दिलें। पूण तांचें सरकार आसतना मात तांचे कडेन हें करपाक जावंक ना अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणान म्हटलें। भाजपान गोंयचेर आर्थीक संकट हाडला अशी खर टिकाय तांणी ह्या वेळार केली। बायलांचे बरे करतले म्हणीत मतां मागपी गोंयच्या राजकीय पक्षांनी बायलांक उमेदवारी मात हाताच्या बोटार मेजपा इतलीच दिल्या। भाजपान 3 बायलांक जाल्यार काँग्रेसीन फक्त 2 बायलांक उमेदवारी दिल्या। 50% मध्यातीक आशिल्ली गोंयची बायलां हे फावट सरकार थारयतली, मात उमेदवारीच्या बाबतींत ती कितलीशीच फाटीं पडिल्ली आसा अशें दिसून येता, अशें प्रियंका गांधी हांणी सांगलें। भाजपान गोंया खातीर मंगळारा 22 कलमी संकल्पपत्र जाहीर केले। जाहीरनाम्यांत गोंय राज्याक 5 वर्सां भितून 50 बिलियनाची अर्थवेवस्था करपाची मोख हे जाहीरनाम्यांत उक्तायला। गोंय राज्या खातीर कॅन्सर हॉस्पिटल दिवपाचें आश्वासन दिलां। विजेवयल्यो गाडयो आयल्यो काय पेट्रोलाच्यो किमती 62% उण्यो जातल्यो अशें गडकरीन सांगलें। सरकारान दिल्ली 80% आश्वासनां पुराय केल्यात अशें भाजपान त्या वेळार सांगलां। भाजपाचो जाहीरनामो समाजातल्या सगळ्या घटकांक विचार करून तयार केला। जाहीरनाम्यांतल्या 22 घोशणां मदीं बायलांचें सबलीकरण करपी, तशेंच तरणाट्यांक नोकरी दिवपाक आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर येवजण्यो जाहीर केल्यात। भाजपाचो जाहीरनामो सर्वसामान्यांचो विचार करून तयार केला, ते खातीर हे फावट लेगीत गोंयकार भाजपाकूच निवडून हाडटले अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हटलें। देशाची उदरगत करपी राजकारणाची देशाक गरज आसा, मात सत्ताधारी भाजप पक्षान देशाक एक बाबत सरकार दिला अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीची गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा हाणें केलें। तृणमूल काँग्रेसीचे नुयेचे उमेदवार राजू काब्राल हांच्या प्रचार सभेत महुआ मोइत्रा उलयताली। दोन 2022च्या वेंचणुकेत पदवीधरांचे प्रमाण देंवून गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची वाड जाल्या।
गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीत उमेदवार आसात असो तपशील एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सान मांडला। ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपले उमेदवार वेंचचे अशी मागणी एसोसिएशनान केला। कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केलो। कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशे राजकारण केले हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतात पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळ घेतलो। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू असून सोमारा 8 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाला। 2843 चाचण्या उपरांत 221 नवे दुयेंती मेळ्ळे। 500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 96.65% आसा। सोमारा उपचारा खातीर 24 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 28 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 4377 सक्रिय दुयेंती आसात। सोमारा 197 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावतले। फोंडा बाजार कॉम्प्लेक्साचे काम आयतारच्यान सुरू जाले। फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम 2009 सुरू जाल्ले, पूण अर्दवट पुराय जाल्ले बाजार संकुलाचे उक्तावण 2021 कंप्लीट जाले। 95% प्रकल्पाचे काम पुराय जाले, पूण न्यायालयान ह्या प्रकल्पाची याचिका आशिल्ल्यान काम स्थगीत दवरलेले। मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम करपा खातीर थळाव्या लोकांक दुकानां मोडपाक नगरपालिकेन आदेश दिल्लो, ते खातीर लोकांनी विरोधूय केलो। ते प्रकल्पाक हालींच मान्यताय मेळ्ळ्या। आम आदमी पक्षाचो उमेदवार आसून लेगीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक तेंको दिवचो सोडून कांय मतदारसंघांनी वेगवेगळ्या उमेदवारांक तेंको दिवपाचे आप उमेदवार पुती गांवकरान थारायला। आपाच्या उमेदवाराक तेंको दीत जाल्यार भाजपाचे उमेदवार जिखतले असो भंय पुती गांवकरान उक्तायला। सांखळे काँग्रेस उमेदवार धर्मेश सगलांनी, दिवचलचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये, सावर्डेचो उमेदवार बालाजी गांवस आनी मयेचो उमेदवार राजेश कळंगुटकाराक तेंको दितलो अशें पुतीनान जाहीर केला। खूबशे उमेदवार वेंचणूक जिखून येयल्या, पूण दिवाडे आनी कुमारजुव्या वाठारांत कांयच उदरगत करूंक नात। वेंचणूक लागीं पावता तशी आश्वासनां दिता, पूण आजून मेरेन फेरी सारकी नासता। ते खातीर भुरग्यांक स्कुलांत येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता। हे सगळे बदलपाक जाय जाल्यार तृणमूल पक्षाचो उमेदवार समीळ वळवयकाराक जिखोवया अशें दिवाडेच्या समाज कार्यकर्तो शेखर केसरकारान थळाव्या नागरिकां कडेन मागणी केल्या। गोंय 24 कोटीच्या रुपयाक रीण आसा। देशांतल्या सगळ्या राज्यांचो आढावो घेतले उपरांत गोंय नकारात्मक वाडीचो दर आशिल्ल्या वळेरींत येता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालांत म्हटलां। भाजपाच्या सरकारान गोंयची सामकी बाबत परिस्थिती करून उडयला हे हातूंतल्यान स्पश्ट जाता अशें विधान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी पी चिदंबर हांणी केलें।
हे विशीं हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ओपन डिबेट करपाक शकता अशें चिदंबरान म्हटलें. गोंयची सैमीक आर्थीक परिस्थिती तशेंच सुरक्षतेच्या यंत्रांची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत आयकुया फुडल्यो खबऱ्यो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.